वो असं आता कसं की असं म्हणतं असं म्हाका एक होता कसं म्हणतं असं बुरू 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 म्हाका ते म्युझिक पाडलेला हुला ला ला हुला ला ला हुला ला ला लो लो. फुल टाइमपास ही दुकान असतो. आता थोड्या वेळ अशी फील जाईल म्हाका आता जेवण करून बैशिल्लें ना आता मूव करना आशिल्लें चॉकलेटा बाईट खाल्ले पळय तुरंत लात मारली म्हाका गोत्ता म्हाका वेळ पुरो कळला अगेल इगेल वॉटेवर काही चॉकलेट जेवायचं खाई नाही जल्दी येणार सेम डीएनए ना वय अगेल व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि पुढे जनके गुड मॉर्निंग घंटी जल्ले 7:41 आज हांव बग्गी उठयला आज 14th एप्रिल आणि हांगा आज बँक हॉलिडे आसा आनी काल येसना हांव वचना मेगेल एक पोपट जाल्ले दनपारां मागीर म्हाका भायर वचचें आसता हांव लायकली की मेगेल स्टुडंटाक रज आसतली म्हळ्यार बँक हॉलिडे करून म्हाका स्कुलाकय रज आसा खंयची स्टुडंटाक रज आसा बट एक स्टुडंटाक रज ना पण लायन बाय लायन हांव शेड्यूल केलेलो बट 2 स्टुडंट आलास न्हय एक ट्युशन आसा एक स्कूल आसा की अरे यार हांव फस्ट एडजस्ट करून जाल्यार मागीर लास्ट मोमेंट कॅन्सल जाला तर म्हाका आतां 10 घंटा वचचें आसा आनी मेगे क्लास भायर सांजवाडा 7:30 ते आसा हांव थोडे तेंची लेखलेली की आसना हांव कसं लायक क्लास हांव म्हळ्यार एडजस्ट केल्यार न्हू तशी तेंची सेम टायमींग आसल्यार काय प्रॉब्लम बट इतलें की हांव सेम टायमींग आसल्यार हांव रात्री 8 घंटा इतलो येत आशिल्लो बट आतां हांव 7 घंटा येतलो बट कसन फरक ना इतलें की आसना आईची मेगेले लंच स्किप जातालो म्हाका भायर कसन खावचें लागतालें आनी त्या मदें तूं 1 घंटाची गॅप आसा आज फुल मेगेल शेड्यूल वाट लागली ताका आतां ब्रेकफास्ट रेडी करता दूद वचून हाडका दूद नाका कारण ते अम्मान खाली एक बॅग आशिल्लें ताका दही घालून सोडलें आज हांव वापस फोव फंड घालता कांदा पोहा हांगा फोव धुवन दवरला आनी आमगे प्रिय मित्र धनिया क्या बात है एक नंबर दूदय उन केला आनी फटाफट हांव च्या करता म्हाका च्या दावका आनी चलो हाका मिक्स करता आनी ब्रेकफास्ट रेडी करया ओके गायज फायनली ब्रेकफास्ट रेडी जाला च्या जाला आता प्लेटा घालता आनी हांव ब्रेकफास्ट करता काली गार्लीक चिवडा हाडला पोहा होटल आयकून गाणें आयकून खावेता तर हांव आतां भायर सरला आतां वता सर अम्मा भायर आसना वॉकिंग करता सर ठीक आहे आईचे लंच पळयता भायरय करता हांव जस्ट भायर सरला आनी हांव लेखलें की हांगा ट्राफीक नासतलें हें कसं ना ट्राफीक तर एवरीडे आसता काय चेंजीस कसं ना मला म्हाका दिसता की आज ऑफिसीस आनी पुरो चालच दिसता म्हाका हांगा आतां पेट्रोल भरचें आसता ताजें तोगू दाखोवन वता आसलें नाजाल्यार वयर दाखोवन वचचें आसलें हांगा आतां म्हाका पेट्रोल भरचें आसा आज पुरो दिवस भायर न्हय चिकी पेट्रोल उण आसा गायस पोपट जाल्लें पेट्रोल नाची म्हळ्यार ते टँकर खाल जाता सर आतां सद्याच आतां फस्ट क्लास करता ताजी मागीर पळय मदें काही म्हणल्यार बऱ्या एक BKCचे रोड धरून वता आसा म्हापशी दाखोवन नाजाल्यार येता दाखोवन वचत आशिल्लें त्या घंटे जाल्ले आतां 1:15 आतां 1:45 दुसरी क्लास आसा म्हाका ताजी मागीर म्हाका 1 घंटा अशींची म्हाका टायमपास आसा खारा वता आसा दुसरी क्लासाची तरी आतां भूक लागल्या म्हाका बट तें फ्री आसना तेन्ना हांव कसन खाता आनी शुभोदय चमकली डॉक्टर आयल्या NST करच्या खातीर म्हळ्यार चॅकअपा खातीर चमकले तिका डॉक्टरान आपयला जाल्यार यो सांगलें तर ताजे खातीर वचून आयली म्हाका वचचें जाय न्ही म्हळ्यार हांव क्लास घेता सर ती काय करता आसली की आसता डॉक्टर आपयताल करूं आजी ती चमकली येयली अन्ना लोटू तर वचून आयली व्हॉट्सअप गायज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग काल तुमकां म्हणल्या म्हणके काल ही म्हगेलें सोनोग्राफी आशिल्लें आनी आज सकाळीं डॉक्टराल अपॉयंटमेंटूय आशिल्लें मागीर गायनाक खालें म्हाका रात्रीची न्हीद येना हांव 8-10 घंट्याक 3 घंट्याक उठावन बसली मागीर थोडे न्हीद जाल्ली 2 घंटे मागीर सकाळीं थंय न्हीद ना सो मागीर सकाळीं हांव उठायली टायमार ब्रेकफास्ट केल्लें मागीर लायक आनी एक टेस्ट आशिल्लें ताका व्हरून मागीर डॉक्टरा लागीं चमकली मागीर डॉक्टरा लागच्यान येवन हांव आतां थोडे घर दनपारां पास न्हिदली जेवणी आशिल्ली आतां उठायली जस्ट मम्मीन जागयलें आतां वता आनी जेवता सो मागीर आजकाल रुटीन अशी जाला म्हाका रात्रीची न्हीद येना बिलकुल न्हीद येना तान्नी पिवन न्हीद येता सो आतां जस्ट उठावन बसल्या आनी आतां लंच करूं वता सो सकाळ जाण वेट करता आसा ती हांव जेवणाक बसता आसा आनी ऑलरेडी स्टार्ट केला बाबूले चपाती खावन जाल्ली दिसता खाल्ली चपाती आनी कसं केल्लें भेंडी भाजी चपाती आनी आतां दाल रायस अरे वा हांगा मम्मी बसला थंय डॅडी बसला तर आमी जेवणा बसला थंय हांवें आतां भेंडी भाजी घेतला चपाती घेतला लंच करता ती बाबू यमी आस की ना
खंयची नंबर काय नंबर 1 वय तिन्हीच क्लास झाला आणि 2 क्लास वरला आता म्हाका लागल्या भूक आता पळोवया थंय आसना काही की हांव डोसा कावंटर पळयला अशींचे लायट कसन खातलो भायरची इतलें काय हेवी कसन काय ना मागीर घरकडे वचून जेवतालो आतां हांगा पळय आतां वचून डोसा खावया मस्त भूक लागलो म्हाका हांव लागल्यार मस्त शॅक आसतलो बट शॅक ना म्हळ्यार हांगा आसना वार आसना खूंत आसा हो हांव कसन चूक केली की या बंदच दिसता ना बंद ना हांव लागल्यार रोड बंद आसा हांगा इतलो माती आसा ताचे खातीर हांव लागलें की रोड बंद आसा पुरा कडे खंडून घालो हांगा पुरा कडे खंडून घालो आतां हांगा डोसा सेंटर कसन की नांव आसा डोसावाला आसा मेळटा की पळोवया ह्या टायमार आतां गोत्ता म्हाका हो ते येद्राका मेळटा पळोवया आतां हांगा आसा डोसा सेंटर निमगे हाका कसन मेळटा हांगा सायडाक हांव पार्क करता तो हांगा आतां मसाला डोस करता सर हांगा करताच तो करताच तो फळ दिलं आणि चटणी चलो आता खाऊन घेतस फळ खाल्ले आता च्या पितस म्हाका न्हीद जशी येत तशें ओके फळ आसली खास ना पडटा आतां थोडे पोटा बुकी मारच्या खातीर हांव फळ खाल्ले मागीर घरकडे वचून जेवता टावल दाखोवन पेट्रोल पंप सोदीतस हांगा पेट्रोल ना आनी खंय भोंवून आयलो हांव लिंकिंग रोडाक आसना पेट्रोल पंप दिसना हांगा SV रोडान तूं पेट्रोल पंप आसा हांव मस्त उण येतलो ह्या जागेर तर हांगाच म्हाका इतलें काय गोत ना पेट्रोल पंपाचें तर आतां पेट्रोल ना इतलें पुरा ऑलमोस्ट सरचे येता सर तो सांगतास मुखार पेट्रोल पंप आसा काय पळय आतां काही आसा येत हांगा HP पेट्रोल पंप आसा नशीब मेळ्ळें म्हाका हें एट लास्ट पेट्रोल फूल केल्लो तर हांव खंय चमकलो आलो तर म्हाका गोत आसता जुची रोडात आसना इतलें काय पेट्रोल पंप ना ते फायनली मेळ्ळें आतां क्लास जाल्ले घंटे जाले 6:30 सकाळ दाखोवन फूल भायरीची आज हांव तो आतां घरकडे वता सर आनी घरकडे वचून म्हाका आतां अम्मा सांगता कसन कोण दी पळय आतां ती कसन केला कर न्हू हांगा पळय BKC पळया कितलें चंद दिसता न्हू चलो वचा हांगा पळय सनसेटूय जाता सर आनी वो ते प्लेन देंवन तस पळया ते येद्राक एअरपोर्ट तसो ब्युटिफूल दिसतस सुपर तर जस्ट ते घरकडे आयला आणि थोडे फ्रेश झालो मस्त थकला आणि अम्माक सांगलें म्हाका भूक लागली ती आज चपाती करता सांगा आणि त्या वेळा बिट्रूटा सॉंग केलं तिणें वा आईची दनपारची लंच बिट्रूटा सॉंग आणि मेगेला त्याच्यात तसं लंच आणि डिनर वटूची आणि कसं केलं अम्मा ओ कुलता सारूपकर ओ राईस आणि कुलता सारूपकरी क्या बात है सुपर एक नंबर लंच तर चपात करतास अम्मा त्यांच्या अम्माक सांगलें तू तावळ कोण दवर कसील ना म्हाका कंट्रोल केन्ना आसना दनपार जेवण वचें आज आसना थोडा पोपट गेले मी ताजे तर जेवण घेतला चपाती बिटरूट अंदे आणि हे फरसान आमगेले आणि हांगले आज सकाळी एकली चमकलेली डॉक्टरला हांव वच्चे हां सॉरी पप्पा लोटी चमकलेले हांव वच्चा जायनी म्हाका ना जाल्यार हांव वता आशिल्लो डॉक्टरान एमर्जन्सी दाखयली तिका ताजी कितें चमकलती वय ॲक्च्युली 5ची अपॉइंटमेंट आशिल्लें बट त्या डॉक्टरान ते रिपोर्ट आयली म्हणून वगियो म्हणून आपयलें आजीची ओके तर डॉक्टरान कसं सांगलें काय ना ठीक आसा सगळं लपालप धपाधप दितेस की येस होय लपालप धपाधप येस ऑल गुड चलो अच्छा नाईस व्हेरी गुड आणि कसं सांगलें आणि काय ना आणि वेट करचे आणि एवरी ऑल्टरनेट देव वचून ताका दर्शन दिवचे ठीक आहे आज आयली ना आता 5 बच्चे ना परा बच्चेस सब होने तक एवरी ऑल्टरनेट डे जाने का तो अगर डांस करता CSK आणि KKR मैच चल रहे तो तगेले हिसाब से चालस ते गेल ना करी मेरे डांस गंदा केले काही KKR विकेट पडली की यो अंगणांता कसं चॅप्टर आस वो ते इतके वेळ ते ही सांगता असेल म्हाका की असं तो मुवमेंट करना की आता थोड्या वेळ अशी फील जाली म्हाका आता जेवण करून बसशील न्हू मूव करना आशिल्लें चॉकलेटा बाईट खाल्ले पळय तुरंत लात मारले हांव टेन्शन आयली हें कर म्हाका गोत्ता म्हाका हागेल पुरो कळ्ळो आतां हागेल ही गेल वॉट एवर म्हळ्यार त्या दाखय चॉकलेट जेवगा चॉकलेट जाय न्ही खाय न्ही जाल्यार येना तो सेम DNA ना हागेले हांवें खाता चॉकलेट
हांव खायना तरी मनीस म्हाका खावपा पडटा हांव एक बायट काडली न्हू आतां ताजे खातीर तो मुवमेंट केला हो 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 पुरान तू क्रेडीट जावं काका हांव कसं क्रेडीट घेवचें एक फायट दिसतलो वचचे कडे खंय जालें विकेट गेलो वय अरे वा तिसरा विकेट गेले 79 रनारीची चेन्नई सुपर किंग 79 रनारी एक बी विकेट नाशिल्ली वा कशी टकर टकर कशी वो असं आता कसं की असं म्हणतं असं म्हाका एक ना कसं म्हणतं असं ट्रायबल कसं म्हणतं असं कसं नाही बुर बुर patapim tralalelo tralala bur bur patapim tralalelo tralala cappuccino ballerina is for sonia signoria chimpanzini bananini bum bum gini gosini tripi troppi burbalo liluli burbalo liluli ए बाबा हे कसं नाही कसं नाही म्हाका हे पद लँग्वेज होत ना तर मग तू कसं म्हणतोस हे खंय तू कोण शिकलो अशीच युट्यूब येता हप्ता कन्सर्न लँग्वेज असते ते तो एव्हरीडे सकाळ लागून रात्री ते हांव म्हाका बुरू 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 म्हाका ते म्युझिक बाहेर जालां हांवें म्हणटा आसता हुला ला ला हुला ला ला हुला ला ला लो लो हुला ला ला हुला ला ला फुल टाइमपास ही दुकान असतो हांग बसून मॅच पळयत असं कित्याक होतस हांग बसून पळयत असतो इतले वेळ भायर हॉला टीव्ही पळयत आशिल्लो लायक कर न्हू कळलं. मागीर पप्पान सिरियल लायली आतां फोनार पळयत आसा पचका जाल तेगेले सिरियल लागले तो भितर आयलो मामाने दिली फोन ठाकीर फोन तो आज्याल फोन है कोणाच्या आज्जा नहीं बाबाजी क्या उसका बाबाजी है ना तू कसं म्हणता मामू मामू अक्का आणि मामू हो, गो मामू मामू अक्का आणि मामू नव्हे आजू काही झालं हो तो मी माम बाबाजी म्हणतो ना सो अच्छा अच्छा तशी अभ्यास झाला ऐकून कसं गेलं रे चेन्नई सुपर किंग 29 रनांनी जिंकली ये नाच फुल एनर्जी नाचू काय ढकारा 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 तू जर्सी घालेल म्हण जितली ना येस ही जर्सी लकी अस ओके गाईस आता हांवें वतगरकडे आनी हांवें वचून न्हिदत हांव मस्त मस्त काम केला सकाळ तांकां पुरो भायर आशिल्लो तर इवे आतां न्हिदो आनी आमगे बाबू फटाफटा घेतावळो दोगोनो ठीक है चलो आता वीडियो हांगा एंड करता ती तुमको परत आनी आमगे वीडियो पसंद आयले प्लीज लाइक शेयर आनी सब्सक्राइब करा गाइस Don't forget to follow Konkani couple बाय गाइस and wait for the new person to come. आता तुमकां बारी खुशी नव्हे ही आता ब्लॉगान द्यायला लागला थँक्यू गाइस आव एकली येश ना आता अनेक पर्सन घेऊन येत तसं बाय एक पे एक फ्री आहे मी ठीक है बाय गाइस गुड नाइट टेक केयर सी यू टुमारो बाय